Jeremiah chapter 17 verse 7. जो मुनीस परस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मुनीस भागी. Jeremiah chapter 17 verse 8. तसलो मुनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखासारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना आनी पानां सदांच पातपी. मुख्य दाडीच्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळ दिल्या बगार तो केदींच रावना. Romans chapter 4 verse 16. देखून भावार्थाचेर हुंदून असलेली बसावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशे अब्रामाच्या संततीक म्हणजे नियमशास्त्रा काळजी येतल्या मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ असलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ही बसावणी केल्या. कित्याक अब्राहमच आमकां सोमेस तसो बाप. रोमन्स चॅप्टर 4 वर्स 17. अशे पवित्र पुस्तकी बरयलेले आसा, हांवें तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडटल्या देवाक ताणें सतमांतलो. देखून बसावणी नी जावंक जाय. इसाया चॅप्टर 55 वर्स 8. म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना न्हय, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. John chapter 3 verse 17. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारी धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. दुआ प्रमाणे शुभवार्ता चॅप्टर 1 1 to 5. वेळा काळा परबे सोबदो आसलो, सोबदू देवासवे आसलो, सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवासवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचून चल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव जडलो आनी तो जिवीस मनशा कळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जाले ना. आनी सबदू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.